कम्युनिदाद कायद्याचे दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत मांडून ते पास करचे पयलीं सरकारान आमचो सल्लो घेवचो, गोंयभरच्या कम्युनिदादीचे म्हणणे. कम्युनिदाद जमनीतली बांदकामां कायदेशीर करपाकूय तांचो विरोध आसा. कम्युनिदाद कायद्यातली दुरुस्तीक विरोध करपाक गोंयभरचे सुमार 50 कम्युनिदादी हालींच म्हापशां एकठांय आयिल्ल्यो. हाचेर अहवाल सादर करपा खातीर राज्य सरकारान 2016 वर्सा कमिशन नेमिल्लें. कमिशनान आपलो अहवाल मंत्रिमंडळाक सादरय केल्लो. मंत्रिमंडळान ताका मान्यताय लेगीत दिल्ली. हो अहवाल कम्युनिदाद कायद्यातल्या दुरुस्ती विधेयकाचो भाग जावन उरला. So when this article 652 is still in session and now you have put this report up there among the cabinet, so our request to you is do not pass this bill. Do not pass this bill without putting it in front of all the kumdads at the convention. We want you to put this bill, put this report, what you want to do, what amendments you want to do, तू कित करपा जाय तें सगळें आमचें मत कुमदादी मत तुवें घालचें आनी हें घालून मागीर कुमदादी सगळ्या मेंबरांनी तें अप्रूव करचें. The revenue from the Comunidad has been looted by the Mamledars. First and foremost, the 1 in 14 forms which have been changed by the Mamledar, the names of the Comunidads have been deleted by the Mamledars. And when the revenue which comes is not even shared with the Comunidads. Secondly, illegal fishing is going on in the Comunidad with the blessing of the Mamledars. Illegal sand extraction is going on in Goa with the blessing of the Mamledars and the collectors. कम्युनिदाद ह्यो स्वतंत्र संस्था, त्यो लँड रेव्हेन्यू कोडा अंतर्गत येनात अशें तांचें म्हणणें. Comunidad are basically agriculture bodies. So how structures can come on the agriculture body? This is what I don't understand. We have been cultivating the land of the Comunidad, and whatever revenue comes from the Comunidad is Gaonkar revenue. So we don't come under the land revenue code. मजगती चिंचोणे कम्युनिदाद कार्यालयाची अवतिकाय जाल्या. तातूंत अश्यो कांय नोंदी आसात जांची दुरुस्ती जावंकच शकना. गोंयांतल्या जायत्या कम्युनिदादींची हीच अवस्था आसा. ही कम्युनिटी आमगे रेजोल्युशन गेला म्हणजे ही कम्युनिदाद आदले पट चलताली ते भाशेन कम्युनिदादी चलयच न्हू. आमी आज कम्युनिदाद ऑफ शिशिणी आख्ख्या गोंयांत कम्युनिदादी उलमाताय म्हणजे ही कम्युनिदाद आहा तशी मेंटेन करची न्हू. गोंयच्या गोवोरमेंटान ही टेनन्सी एक्ट केलो. आयज शेत सगळीं अनकल्टिवेटेड आहाय आनी हेजें कारण कितें, तोडे बांदताले आमी, तोडे ऑक्शन करताले, तोडे बांदताले आनी ते तोड्या पुजतात सगळीं तोंडाय पडटाली, बांय सुकना आसली. वॉटर रिसोर्सान ही तोडे बांदताय ते हो तोडे तुमी ऑक्शन करचें पूण हें आमकां दिवचें न्हू, परत कमदारीक परत दिचें. जेन्ना कमदारी परत दिल्यार कमदार जायते दीस मेंटेन करतली. आमचे गांवांत जायते पोरनेल्यो वस्तू बी आसात ते रिस्टोर करून तेमकां लोकां कडेन कितें आसा तें हांव थिंगा एक्झिबिशन करपाक सोदतां. आनी आमी मंथ ऑफ सप्टेंबर वॉटर हार्वेस्टिंग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हांव एक एक्झिबिशन करूंक सोदतां ऑफ ऑल द सरावंडींग schools of Shishini, so that they know ते उदक एकठांय करून तेजे एडवांटेजीस कितें आहा ते दाखोवपाक. म्हापशेंच्यान खबराकार संदीप कामुलकार आनी मडगांवच्यान रमेश नायक रावत.